सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचे भेटेन इंतेसामांत आमी मागता. पियादाद आनी इस्परन्सा लेमोस हांच्या आत्म्या पासत मागता आमी नेविल डिमा हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करता. तशेंच आयज आमी मागता सोंपून गेलो आमचो भाव जुआंव डिकुना नोमशीर वाड्यांतलो ताचें मरण आयज. तशेंच आमी मागता 2ऱ्या वर्साचो आमी उगडास करता आसुन्सेना आदेलिना पाराद ई पेरेरा. तशेंच सोंपून गेले आमचे बाबा डॉमिनिक आंद्राद हाच्या आत्म्या पासत मागता. ह्या आमच्या भावा भयणांक सासणाचें जिवीत आनी पुनर्जिवंतपण आमी मागुया. तशेंच मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता मार्सेलिना रॉड्रिगीस, फिलोमेना पेज, पिटर फिग्रेडो. आयच्या दिसाक आमच्या गेल्ल्या वर्साक 13 पाद्री भावांनी पाद्रीपणाची अर्थ घेतलोली तांचे पासत आमी मागुया. आयज तांचो पयलो ऑर्डिनेशनाची एनिवर्सरी हे आमच्या पाद्री भावां पासतूय आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा व्हडा दबाज्यान भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो ह्या 2 दुतांची परब संभ्रमता. आपल्याची अस्कोताय ओळखून घेवन जेजूक तांणी खोरायेन आनी सगळ्या बळान तांणी परगोटलो. हो बाबाट आमकां फावो केलो. ते जाले बावटाचे परगोटणार. भाग्यवंत पेद्रूक आनी पावलूक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचो भावाट आमी जिवूंक आनी आमचे भावाटाचें जिवीत आमी नेटान जिवन ते परगोटूंक आमकां आदार मागता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोदपुरिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कराक म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Namaskar Bogda, Ami Duga
mismo e con su amor mismo. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, बायोन पेद्रो आनी पावलो तुझ्या दोन मृतांची दोबाची परब संभ्रमूंक आमी आज संतोशान एकठांय जाल्या. तांच्या मुन्यारपणा वरवीं पवित्र सभेक सुरवेक बाबाट्याचें देणें तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वां पाळूंक तूंच आमकां घोटाय दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दोरमदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोड राजा पिडापीठ दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआवांच्या भावाक ताणें तोर्सादीन जिवेशी मारलो. हें जुदेवांक मारलें म्हूण पळयोवन ताणें पेद्रोकूय दवरूंक लायलो. हें फूग नासलोलें उंड्यांचे परबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बोणकोणीन घालो आनी चौगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे परबे उपरांत पोरजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोणकोणींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत तांबो नासतना देवाक मागणें कोत्ताली. हेरोड पेद्रूक पोरजे मुखार उबो करूंक सोदतालो. त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मोदें न्हिदोन आसलो. ताका 2 सांकळींनी बांदलोलो आनी पहारेदार बोणकोणीचें दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगीं उठ. थंयचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांकळ्यो भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पट्टो बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुज्या आंगावलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो. पूण दूत सांगतालो तें कोरेपणी घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक सोपन म्हूण तो चिंतालो. पहाऱ्याच्या पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवंट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोमयान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोडीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सगल्या म्हज्या आकातांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हाका निवारता म्हणुया. सगल्या म्हज्या आकातांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगल्या म्हज्या आकातांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक
तुमकां कदींच पडचें ना. डोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्बेस्पोरान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सोर्बेस्पोर म्हाका निवारता. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सोर्बेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सोर्बेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब: सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सोर्बेस्पोर म्हाका निवारता. बाग्योंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचो. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें बावार्थ सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सर्वनिधीवंत मनसुबदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या इसेनाक अर्तेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायलो आनी आपल्या सुर्गीच्या राज्यांत म्हाका सोलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचे उतोर्ये. देवाचे उद्गार. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोंडाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूस जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जाता जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरमायस वो प्रॉवेदांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमा पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमा, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय पूण सर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खळप आनी ह्या खळपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवोटे तेजे दोयत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारान बांदशी तितलें सर्गार बांदलोलें जातलें
आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातोलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, आयज पवित्र सभेन दोगां व्हड मनशांची परब संभ्रमता. बागेवन पेद्रू आनी पावलो जेजून बिचून काडलोले दोरदूत ते, आनी तांचे परबे सुम्यार आमकां तांच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक आनी आमच्या जिवितान आमी तांणी परगटलेलो भावाट, तांणी जियेल्लो हो भावाट आमी जिवूंक आनी परगटूंक आमकां उस्कायता. बागेवन पेद्रू एक सादो मनीस, तो झाडां मारतालो, नुस्त्या धरतालो, कारवी आसलोलो, आनी असलो आसतना आपल्याच्या वावरांत आसतना जेजू ताका वेचून काडटा. आपल्याचो पाटलावदार जावं, आपल्याचो आपोस्तल जावं, सीस जावंक ताका वेचून काडटा. आनी 3 वर्सां जेजू आपल्याची पब्लीक मिनिस्ट्री कोत्तालो, देवाचे उतर सभे माजार परगोडटालो, तेन्ना तो ताचे बरोबर रावता. आनी जेजू बरोबर रावून जेजू मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्या उपरांत सगल्या बळान तो देवाचें उतर परगोडटा. आनी अशें करता आसतना ताका जिवेशी मारतात. ताका खुर्सार परतो उलटो करून ताका जिवेशी मारता. एम्परर नेरो आसतना हो ताका जिवेशी मारता. जाल्यार बागेवन पावलूच्या जिवितार आमी पळयता, तो क्रिस्तांवांक दुमाळो दितालो, क्रिस्तांवांक धरून व्हरतालो, बोणकुणीन घालतालो, पिडापीड दितालो. तेन्ना जेजू जेन्ना तो दमास्काचे वाटेर आसलेलो, क्रिस्तांवांक धरूंक वो पिडापीड दिवंक वेतालो, तेन्ना जेजू ताका आपयता, एका दर्शनान ताका मेळटा. जेजू बागेवन पावलो आपूण पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्याचो पाटलादार सीस जावंक आपोस्तल जावंक ताका आपयता. आनी त्या उपरांत जेजूक भेटल्या उपरांत तो देवाचें उतर परगोडटा. आनी हाकाय आयच्या दिसाक आयच्या दिसाक एम्परर नेरो आसलो तेन्ना ताका धरून ते गोमटी कातरून मारतात. ह्या बागेवतांचो आयज आमी उगडास करता. आनी तांच्या दोगांयच्या जिविताचेर आमी कितलेशें नियाळूंक जाता, जाय तें आमी तांच्या जिवितान पळयता. कित्याक सगलो भावाट एके भाशेन तांचेर दवरलेलो आसा, तांणी शिकयलेल्या ह्या भावाट आमकां परगटलेलो, ताचेर आमी चलता. एक पवित्र सभा तांचेर दवरलेली आसा अशें म्हणूंक जाता. जाय तें आमी तांच्या जिवितांतल्यान आपणावंक जाता. मुख्य आमी तांच्या जिवितांतलें पळोवंक जाता तें जावन आसा ताका दोगांयकूय अस्कोताय आसले. दे हॅव देयर ओन विकनसीस एंड फेलियर्स. ते सारके ओस्कोत आसलेले. आनी बागेवन पेद्रूच्या जिविताचेर आमी नियाळ्ळ्या पळयता. जेजूक ताणें 3 फावटी नाकारलो. जशें म्हळ्यार मागण्या करता आसतना तो न्हिदलो. ताका उदकाचेर चलूंक मागलें तेन्ना पेद्रू दुबावलो. आनी हे भाशेन ताच्यो जायत्यो अस्कोतायो आसा. पावलूच्या जिवितांत ताची अस्कोताय जाली. तो क्रिस्तांवांक दुमाळो दितालो. आनी असलें आसतना हे अस्कोतायेन पासून तांणी जेजूक सगल्या बळान परगोटलो. आपल्याच्यो अस्कोतायो तांणी मानून घेतल्यो. त्या उपरांत जेजूक तांणी आपल्याच्या जिवितान आपणायलो आनी तांणी नेटान परगोटलें. दे वर करेजियस एंड कमिटेड टू देयर मिशन. आपल्याच्या जिवितान सगल्या बळान आनी शोकतेन तांणी जेजूक परगोटलो. आनी अशें करता आसतना कितल्योश्यो तांकां आडखळ्यो मेवल्यो. ज्या आयच्या वाचपान हांवें पळयता तांकां बोणकोण फावो जाली.
कितले तांकां मार पडटालो, कितले फावटी तांकां धरून व्हरताले, कितले फावटी तांकां झुजोंक कशें पडटालें, उतरां दिवंक पडटालीं, कितले फावटी तांकां धुमाळो दिलो, पिडापीड दिले, कितलेशे फावटी तांकां जाय तो एके भाशेन 6-7 म्हयने बणकुणीत रावचें पडलें. ते देवाचें उतर पुरगटूंक देसांनी भोंवले. हे भाशेन काळजीदारपणान कितले तांकां त्रास पडले तेन्ना पासून सगळ्या काळजीदारपणान भोगतीपणान ते भावाट जियेले आनी भावाट तांणी परगटलो. इश्टानो, आयज तांच्या जिविताचेर आमी नदर मारता आसतना आमच्या जिवितान आमी कितें आपणावया. पयली सुवातेर मनीस पळयता ते भाशेन देव पळयना हें आमी ओळखून घेवया. फुडें मनीस एके भाशेन दुसरेच नदरेन पळयता, मनीस मनशाच्यो फकत अस्कोतायो पळयता, पूण देव मनशाची काळजां जाणा. मनशाक तो सारको वळखता, दुसरेच भाशेन पळयता. ही देवाचें पळोवपाची चिंतना आनी ताची नदर दुसरेच भाशेची मनीस पळयता ते भाशेन देव पळयना. देखून देवान तांचे अस्कोताये पळोवंक ना. तांचें कितें स्ट्रेंथ आसा तें पळयलें, तांचे भितर कितें आसा तें पळयलें आनी तांकां हे तांचे अस्कोताये आसतना पासून वेचून काडले. आमच्या जिवितांत देव आमच्यो अस्कोतायो आसा त्यो पळयना. वडी आमी भावाट आसता तेन्ना, भावाट पळयत म्हणटा तेन्ना आमचें जाय ते भितर अस्कोताय आसा. कितले फावटी आमी दुबावता, कितले फावटी आमी निराशी जाता, कितले फावटी आमी अविस्वासी जाता. पूण इतलें आसतना देवाक आमचें पडलोलें आसा. देव आमचें चिंतता आनी आमच्या अस्कोतायेन पासून देव आमचो मोग कोता हें आमी ओळखून घेवया. आनी अशें कोता आसतना क्रिस्ती जिवीत जावन आसा, सादें जिवीत न्हय. ह्या जिवितान, क्रिस्ती जिवितान जायत्यो आडखळ्यो आसात. अदी करून जेन्ना आमी क्रिस्ती जिवीत जियेता आनी दुसऱ्यांक परगोडटा, आमच्या उतरांनी वो आमच्या वागणुकींतल्यान आमकां जायतें सोसूंक पडटा, आमकां पिडापीड भोगूंक पडटा, जायतीं उतरां आमकां घेवंक पडटा, जायत्यो केंड्यो आमी भोगूंक पडटा. तेन्ना भाग्योन पेद्रो आनी पावलो भाशेन आमी काळजीदार जावया, आमी आमचो भावार्थ जिवया आनी तो नेटान आमी परगोटुया. आनी हें करूंक देव जाता आमचो आदार, देव जाता आमचो आसरो. तर भाग्योन पेद्रो आनी पावलोक आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमच्यो अस्कोतायो आसा त्यो आल्तरार घालून आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन जिवंक, ताचे परगोटणार जावंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया. अशें जावं. बेटोनीचे वेलार गायन गावया. उबी रावया. भाग्योन पेद्रून आनी पावलोन परगोटलो भावाट, आमचो भावाट आमी हे वेळार उचारुया. सत मानता देवा, सोर कुडीदार सरकार आनी विचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सिम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभलो आंगवा मरेतान जल्मलो मुसला काल ताणी कोसले ताका कुसाळ सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मिण्यांतलो जिमूत जालो स्वर्गात चडलो सोर परिदा देवा बापाच्या उजव्यान बसला तुयदांक जिवे आनी मेल्यांची मुसबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवतपण सासणाचें जिवीत. आमीन. बसूया. बेटोनीचे वेलार गायन गावया. मातयेचे भांगार करूंक C24 पेज 38. C24 पेज 38. Adice pagar guru
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें सा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्या त्या दाना बरोबर बागेवन 2 दुतां पेद्रूची आनी पावलोची कोतकोतीत विनोनी तुजे मुखार पावूं. ताचे वरवीं खरे भोगतीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटोवणी करूं तुका मानता तसलीं जावंक आमकां फावो कर. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सोर काणे सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या 2 भुतांक बंदिता आमी. पेद्रून बाबाड उचारलो सगळे वोटीन पावलून त्याच बाबाटाची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वासी हिणांतली घोडिल्ली पवित्र सभा चलयली आनी चरयली. पावलून तुजो ताळो परजांक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपल्या आपोवण्या पोरी क्रिस्ती कुटुंबाक तांणी राष्ट्रांक एकठायली. शेकी त्याच बाबाटाक रोगतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वासी चाकराचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासात आनी संतोशात तांचे किर्ती गाजयतात आनी दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन निरंतरी एकाच थळ्यान आमी गायता. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Baba that's so good for good to ya. Gesù melo, Gesù ci mostrarà, Gesù non mi ha detto no.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सणूची कास कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विसालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. उदी करून ह्या मिसांत आमी मागता तांची दया कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची आनी आख्या संवसाराची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये बागेवन जुजे तिच्या पतीच्या सांगाती बागेवन दोन भुतां आनी सर्ग आनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना बागेवन पेदरून आनी पावलून आपल्याच्यो अस्कोताय ओळखून सगळ्या नेटान तांणी देवाचें तोर परगोटलें. आमचे जिवितान आमच्यो अस्कोतायो आमी देवाच्या हातान घालून भावाटान आमी जिवंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान घोटाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बोरभाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकदांतली वाटाय. कित्याक राजूरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जो जेदान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सर्वंडार आमकां बेस बरो तो वळखता आनी आमच्या अस्कोत कुडीन जिवितांत तो भितर सोदता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमचे काळजांत आमी घेतला. आमच्या घरांनी रावन आत्मीक कोमन्यांतल्यान जेजू आमचे काळजांत आयिल्ले भाशेन तो आमचे भितर आसा म्हूण ओळखून आमी पेद्रू भाशेन म्हणुया, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आमच्या लागीं एक एकल्या लागीं जेजू विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? मोगळा जेजू पेद्रू भाशेन पावलू भाशेन बोळान तुका पुरगुटूंक उतरांतल्यान आनी जिविताचे चालीन तुजी बरी खबर विस्तारूंक आमकां तुजी विचून काडलेली हातयारां कोर. सोरपदवीदार आनी काकुसारा देवा, तूं आख्खे रचणेचो अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडिकाल कश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती गोळायीन आयकून घे. यावशीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडला, ते मनशा कुळाक गुन्यांदीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी बो करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुजे पवित्र सभेच्या एकवटान आमच्या गोळ्यां बरोबर जेजूच्या बलिदानान आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी शिवल्या. ह्या संस्काराचे घोटायेन आनी बागेवन पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणेन सदां तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विचलल्या गवळ्या खाल तुका विस्वासी रावूंक आमी आतां भास येता आनी ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक गायन गावया, जोयतीवंत आमचो देव. U33 पेज 248. U33 पेज 248. आपल्या